आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी जी मेसेज दिले आमकां सगळ्यांक एज अ जनता कर्फ्यू हे एक बरें स्टेप आसा फॉरवर्ड बिकॉज हातून सायन्सूय आसा आनी हातून सेफ्टी आसा लोकांची. सायन्स अशें की सपोज जर आमी सकाळी 7 ते रातचे 9 पर्यंत जर आमी घरांतले भायर सरूं ना जाल्यार ती व्हायरस जी ट्रान्समीट जाता ती व्हायरस बंद जातली ट्रान्समिशन. हातून कित्याक ते सर्वायवल ऑफ दॅट व्हायरस इज नॉट मोर दॅन 16 hours म्हणून हातून हेका सायन्स म्हणटा. आनी ह्या खातीर हांव तुमकां अपील करूंक सोदतां की तुमी हे पाळून घेवचे. आतां इवन दो इट इज नॉट कंपल्सरी, तुमी वॉलंटरिली ही गोश्ट मानून घेवन तुमी घरांतल्यान भायर सरूं नाका. आमी डॉक्टर्स सगळे फाल्यां मेडिकल कॉलेजीन ड्युटेर आसतले. आमी तुमच्या खातीर थंय रावतले आनी तुमची सेवा करपाक आमी तयार आसा. पण तुमी आमच्यासाठी आनी ती डिजीज वाडची न्ही म्हणून तुमी घरा कडेन रावचे हे म्हाजी तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा. इंडिया भितर आतां भारता भितर पयलीं तरी स्पॉरेडीक केसीस आसताले 2-3. आतां कालच्या एका दिसान 53 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. म्हणजे दॅट इज समथींग कॉल्ड एज लोकल ट्रान्समिशन. आनी हे जर लोकल ट्रान्समिशन आमी बंद करूंक जाय जाल्यार फाल्यांची जी हाजी आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जी रिक्वेस्ट केला आनी एडवायजरी काडल्या ती आमी सगळ्यांनी फॉलो करची हे म्हाजें स्पश्ट मत आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी ते करून घेवचें.